तेरेखोल पुलाक लागून मोठ्या प्रमाणात झाडां मारपाची सरकाराची तयारी चल्ल्या। मात भूसंपादन करिनासतना कोणाकच लुकसाण भरपाई नासतना खंय हे काम चल्ला। कोणाची भर घालपाक सगळे चल्ला काय म्हूण लोकांक प्रस्न। एनजीटीन सरकाराक उजरायले उपरांत सरकारान त्या सुवातीचो सर्वे केलो। न्हंयचे देगेवेली मोठी काजू आनी आंब्याचे पिकावळीची सुमार 80 झाडां मारपाचो सरकाराचो प्लान चल्ला। पेडण्यात तेरेखोल न्हंयचेर पूल बांदपाक सरकारान मोठी तयारी चलयल्या। सुमार 80 झाडां मारपाचो प्लॅन चल्ला। ही झाडां थंयच्या लोकांक पिकावळ दिवपी काजू आनी आंब्या सारकिली कॅश क्रॉप्स। राना खात्यान पेडण्याचे मामलेदाराक घेवन सर्वे नंबर 14 आनी 15 हे प्रस्तावित सुवातींचो सर्वे केला। काजू आंब्याच्या सिजना पयलीं नंबर घालून झाडां मारपाचो बेत चल्ला म्हूण शेतकार काचाबूल जाल्यात। पळय हांव हांगा टेनंट आसा। टेनंट म्हणजे ऑलरेडी हांव म्युटेशनाक आसा, म्हणजे भाडकार जावपाचो आसा। आनी सकाळच्या दनपारच्या वेळार ओडिजांक सुमार मामलेदार आनी तलाटी प्रोटेक्शन पुलीस प्रोटेक्शन घेवन 2 फॉरेस्टाचे मनीस हे फॉरेस्टरांक घेवन दुसरे GICDचे डिपार्टमेंटाचे मनीस येवन ते आमच्या झाडांक आमच्या काजींक लागते काजींक आमच्या खापा घालून ताका नंबर घालून ताका दुखापत केल्ली आसा। तेजो दीक सगळो देंवता घडीक ते आतां मरोकूय शकता। आनी हे इलिगल तेंच्यांनी म्हाका दिसता केला दिसता, कित्याक कोर्टाक आमची NGTची आतां ब्रिजा बाबतीन NGTक आतां चलता तेंचे मॅटर चलता। आनी मामलेदार सरान ताका सांगलें की आमचे आमी एक्वायर करपाचे आसा, ताका लागून आमी थिंगा गेल्ले आनी सगळें सर्वे करून। तेरेखोल ही राना वाठारांतली सुवात आनी नो डेव्हलपमेंट झोन। इतले आसूनय सरकारान तेरेखोल पूल बांदपाचें थारायलां। काम चल्लां तें इन्स्पेक्शन, सर्वे आनी जमीन संपादन करनासतना गोवा फावंडेशन आनी तेरेखोलकार मेळून पुला आड कोर्टात गेले। ते उपरांत प्रकल्पाक कसलीच मान्यताय आनी सर्वे करनासतना पुलाचें काम चल्लां म्हूण NGTन सरकार आनी GCZMक नोटीस काडून उजरायले। NGT कडच्यान बरेच पडल्या उपरांत सरकार आतां पुलाच्या सुवातीचो सर्वे करता। मात आजून भूंय संपादन केल्लें ना आनी कोणाक लुकसाण भरपायूय दिल्ली ना। प्रुडंटा खातीर विलास आरोलकार। शिरगांवच्या PWDच्या टाकीचे उदक पयरा व्हरूंक शिरगांवच्या ग्रामसभेनूय खर विरोध केलो। आयतारा जाल्ल्या खासा ग्रामसभेन उदक पयरा व्हरपाक विरोध करपी थाराव पास केलो। शिरगांवच्या लोकांकूच टाकीचे उदक पावना, ते परिस्थितीन उदक आनीक पयरा व्हरचें न्ही म्हूण लोकांनी ग्रामसभेन विशय लावन धरलो। शिरगांव पंचायतीची खासा ग्रामसभा आयतारा श्री लयराई देवस्थान सभाघरांत जाली। शिरगांवां आशिल्ल्या भौशीक बांदकाम खात्याच्या टाकयेंतलें उदक पयरा व्हरपाक ग्रामसभेन खर विरोध केलो। PWD आनी पयरांच्या लोकांनी हे टाकयेचें पाणी व्हरचें अशें थारायलें। खंय पयरा गांवांत तुमकां त्या गांवांत ती अवश्य दिया, पण दुसरी लायन हाडात आनी दियात। आमच्या गांवांतसून पाणी व्हरो नाका। अनंत शेट्टीन सांगलें की आपूण ना म्हणून PWD करता, म्हणून आमी जेन्ना PWD कडेन संपर्क साधलो त्याच्या ऑफिसरांनी सांगलें आमकां की हे लेटर आहा तेचे म्हणून। गोंया मतदार संघ म्हणजे शिरगांवांत कितें अन्याय करता शिरगांवकारांचे आनी ताचो विकास करता आपल्या मतदारसंघाचो, हें आमी केन्नाच खपत धरचें ना। शिरगांवांत सध्या लोकांक पिवपाक उदक ना, ताका लागून शिरगांवचें उदक पयरा व्हरूंक दिवचें ना अशें सगळ्याच उलोवप्यांनी सांगलें। ह्या विद्यमान सरकार BJP सरकारान त्या बाबतीत कांयच केल्लें ना अशें सांगपाचें म्हणजे ह्या गांवांत। ही जी आतां आमचो डेप्युटी स्पिकरान जे लेटर केल्लें आसा पळय न्हू, ती एक्चुअली ते आमकां अन्यायकारक आसा। कित्याक की तेंच्यांनी पयलीं पंचायतीचे कन्सल्ट करपाक जाय, तेंच्यांनी कांय कन्सल्ट करूं ना पंचायतीक। आनी आमचें उदक जे गांवांक आमच्या दिल्या, अनेक समस्या आसून हें आमकां उदक मेळ्ळां, सहजासहजी मेळालें ना। तें उदक आमी कशेंच दिवपाक जायना भायर। त्या प्रत्येक गोष्टी आमी हाडलेल्यो हो व्हरपाक आनी आपल्याचे फील टायप करपाक हाडपाचे प्रत्यक्षान हेजे कडेन कांय ना। प्रुडंटा खातीर शिरगांवच्यान उदय परब। घेवया एक विराम।